सातव्या दिसाचो विशय घोराबो जिविताचें मोगाचें मंदिर. देव म्हणल्यार मोगूच आनी देवान आमकां दर एकल्याक आपल्या मोगान आमकां रचल्यात. आमी जल्मोवच्या आदीं चेरमाया पुस्तक आमकां सांगता आमी देवाच्या मोनान आमी आसल्या. येदो व्हडलो मोग देवाचो. तर आमचें घोराबे जावं दी खरेंच एक मोगाचें मंदिर. घर म्हणल्यार एक सोबीत फातरांचेंच घर न्हय, पूण घोराबो जावन आसा काळजा मोनाचो, मोगान एकवटान शांतीन जियेता तसलो. असलेंच एक मंदिर आमचे घोराबे जावं म्हूण आयज आमी प्रयत्न करुया. ह्या मिसाची इंतेसांवां दिनवासूक आनी फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता पेद्रिना डिकोस्टा मारगांव तावन. जनरली 21 जल्मा दिसा देवाचें बेसांव आनी बरी भलायकी मागूंक भेटयता जोसेफीन विक्टोरिनो फेर्नांडीस कोर्ताली टावन. फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता मार्टिनो आनी वेलन्सी आफोन्सो आगासाय तावन. उपकार फावो जाल्ल्या दिनवासनेचे मीस भेटयता कोसेसांव फेर्नांडीस सांताक्रूज तावन. सुरवातेचें गीत गावंक आमी सगळीं उबी रावया. Tamci soba oci deva mondi deva roktan keli ekut moga fami amci mona sontosta amci काळजा मुरगोटा आमची तोंडां उल्लासता जोय सोय सोर्वेस्पोरा आमची मोना संतोस्ता आमची काळजा मुरगोटा आमची तोंडां उल्लासता जोय जोय सोर्वेस्पोरा.
सगळ्यांक एकूच जिवी सगळ्यांक एकूच बापूय सगळीं देवा भुरगीं असली आमची फामील आमची मना संतोस्ता आमची काळजां मुरगोटा आमची तोंडां उल्लासता जय जय सर्वेस्परा आमची मना संतोस्ता आमची काळजां मुरगोटा आमची तोंडां उल्लासता जय जय सर्वेस्परा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रितीच्यानो सगळ्यांक तुमकां मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान मागूंक ह्या नोवेनांत भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार आयज नोवेनाचे 7व्या दिसाचो विशय फामील जिविताचे पाळणे आनी मंदीर ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मानिवंत आग्नेल गोरेब्यांनी क्रिस्ताचे आसणे अणभवंक आमकां नमुनो आमचे कुटुंब जिविताचे मोगाचे मंदीर जंय देवाचो कोरो मोग वसता एकामेकाच्या मोगान आनी उस्क्यान जियेता तसलें जा म्हूण ह्या मिसांत मागुया आयज खेरीत भाशेन आमी पिलारचे संस्थे पासत मागुया आमची एक बसका चलता पिलारचे संस्थेन 4 प्रोविन्सीस आसात आनी एक रिजन आसात तांकां 4 प्रोविन्शियल आसात आनी रिजनल आसात आनी तांकां बुध दिनार आसात हे सगळे पाद्री आयज पोरवोरी मिटींग चलयतात ते आयज आमच्या मिसाक येयल्यात आनी खेरीत भाशेन हे मीस आमचे संस्थे पासून पेटयता तुमी जायते पाद्रींक पयले आयज ते आमी सगळे जमल्यात आमचे संस्थेचे कार्यभारावर विचार करूंक तांचे पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया आनी आमचे पिलारचे संस्थे पासत आयज आमी मागुया आनी सगळीं आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंगवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं आमेन Krista kaklutko Sumia kaklutko Sumia kaklutko प्रार्थुया देवा आमच्या बापा दुबड्या सोवें क्रिस्ता रुपणें ओळखूंक आनी मानान घेवंक भाग्यवंत एलिझाबेथीक तुवें कृपा दिली तिचे विनंतीन दुबड्यांक आनी कोश्टान दुखींक सांपडलेल्यांक सदांच मोयपासान पावूंक आमकांय आदार दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो पवित्र आत्म्या सांगाती तुजे तायेन जियेता आनी राजवट चलयता
सासणांच्या सासणांक Amen. दुसऱ्या सुमतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोजेस आपले पोरचे कोडे अशें उलयलो. पळयात, आज जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख हांवें तुमचे मुखार दाखोळ केल्यात. सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्यो ज्यो आज्ञा हांवें तुमकां आज दिल्यात, त्यो जर तुमी पाळशात, जर तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाचो मोग करून ताचे वाटांनी चलशात, जर ताच्यो आज्ञा, कायदे आनी नेम पाळशात, तर तुमी जियेतल्यात आनी तुमची संसद वाडटली आनी तुमी भितर सरून तुमच्या ताब्यांत कोत्तल्यात त्या देशांत सर्वेस्पोर तुमचो देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुमचें काडीस पयस कोडसरून वचत जाल्यार, तुमी आयकना जायत जाल्यार, बुलोवणेच्या फासाक सांपडून दुसऱ्या देवा फाटल्यान वेशात जाल्यार आनी ताची पुजा करशात जाल्यार, आज हांव तुमकां सांगतां, तुमी सगळीं बोगसोडे नासतना मरतल्यात. चोडन नोंद उतरून तुमी भितर सरतल्यात आनी आपल्या ताब्यांत कोत्तल्यात त्या देशांत तुमी चड काळ रावंक पावची नात. आज स्वर्गाक आनी संवसाराक तुमचे विरुद्ध गोवाय दिवंक हांव उलो करतां. जिवीत व मरण, आशिर्वाद व श्राप तुमच्या मुखार हांव घालतां. तर जिवीत विचून काडात आनी अशें तुमी आनी तुमचे संसद सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मोगान ताच्यो आज्ञा पाडून आनी ताकाच चिटकून जियेतल्यात. कित्याक हातून आटापलोलें आसा तुमचें जिवीत. आनी जो देश सर्वेस्परा देवान तुमच्या पुर्वजांक, आब्रामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक तुमी थंय जेवच्याक बासयलोलो, त्या देशांत तुमच्या लांब हांव हातूंच आटापलोलें आसा. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. परतून म्हणया, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. मळप तुज्या हाताचें काम. हांव पळयत जाल्यार तुवें थंय लायल्यात चोंद्रा नोकेत्राचेर नदर घालीत जाल्यार, आदावाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्या. जबाब, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. तरी आसतना तुवें ताका देवदूता परस मातसो सोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हाताचे रचनेचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितली तुवें ताच्या पांया तोडा दवरलाय. जबाब, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. मेंढरां, गोरवां, रानांतलीं सावजां पोरयान, हिणी तिणी उपतलीं वाऱ्यांतलीं सुकणीं आनी उदकांत फिरतलीं दोर्यांतलीं माशलीं, सगळेंच ताचे आदी केलाय. जबाब, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. Devace utorai kotati, ti subagi. Kushi paltati, ti subagi. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एक दीस जेजू नव्यान एका देवस्थानान भितर सरलो. हाताक आर जाल्लो एक मनीस थंय आसलो. जेजूचेर गुन्यांव घालचे पासत सोनवारा दिसा तो त्या मनशाक बरो करीत गाय म्हूण ते पळोवन आसले. हाताक आर जाल्ल्याक ताणें म्हणलें, मोदेगोत येवन उबो राव. मागीर तांकां विचारलें, सोनवारा दिसाक बरें करूं येता की वायट, जीव वाटावंक येता वो काडूंक येता. पूण ते ओगीच रावले. तेन्ना रागान तांचेर नदर भोंवडावन तांच्या काळजाचे कुड्डेपणा विशीं कोंतीपुरी जावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. ताणें तो सोडलो आनी ताचो हात आदले भाशेन सारको जालो. तरी फारिजियो भायर गेले आनी कशे भाशेन ताका ना करचो त्या विशीं हेरोदाच्या पक्षा मनशां बरोबर रोखडेच ताचेर आड गुणमेळ करूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावां भयणीनो, दोग इश्ट एका दिसाक एके न्हंयचे देगेर उबे आसले. हांव चिंतूच एकल्यान पडलें की उदकांत विचू आपल्या जिवाक तळमळटा, आपलो जीव वाटावंक वो इचू प्रयत्न करता. हें पळोवन एका इश्टान उदकांत हात घालिना फुडें दुसऱ्या इश्टान म्हणलें, आरे तूं कितें कोत्ताय? आनी तेन्ना तो म्हणूंक लागलो, हांव त्या इचूक वाटावंक हांव प्रयत्न करतां. तेन्ना तो इश्ट म्हणूंक लागलो, तूं नकळोय तो इचू तुका घांस मारतलोय, तुका तो कूस लायतलो. तेन्ना ते वाटायतल्या इश्टान म्हणलें, पळय हांव मनीस कसो म्हजें सैम वाटावपाचें, जीव दिवपाचें, म्हजें सैम जीव वाडोवपाचें. ते इचवाचें सैम खावपाचें, मारपाचें, वायट करपाचें. वय मोगाच्या भयणो, मनशां कशीं आमचो स्वभाव आनी आमचें सैम जीव वाडोवपाचें, जिवाक अदीक बोड दिवपाचें. आनी हेच पासत मोगाच्या भयणो, पाप साहेबाचो आवाज आमचो आवाज करून आयच्या दिसाक आमी विशय घेतला तो हो, फामील जिवाचें पायणें आनी मंदीर. देव मनशाक रचता आसतना आपल्या हातान मनशाक आकारता. मनशाच्या नाकाच्या फाफड्यांनी, ताच्या नाकाच्या पुड्यांनी आपलो स्वास घालता आनी मनशाक जीव दिता. मनीस एकसूर आसलो तो पळोवन अस्तरेक रचून हाडटा आनी मनशाक सांगात दिता. आदांव आपले अस्तरेक जीव हें नांव दिता, कित्याक इव वर्तता सगल्या जिवांची आवय. आनी उपरांत मोगाच्या भयणो, देव मनशाक हुकूम घालता, चडात आनी वाडात, प्रितूम भरात. आनी भाशेन मनीस जाता देवा बरोबर भागेली ताचे रचणीचो. आनी भाशेन फामील वर्तता एक पायणें जिवाचें. जाल्यार तुका आनी म्हाका एक वावर, एक मिसांव आसा, तें म्हणल्यार जीव वाडोवंक. आयचे पयले वाचपान मोगाच्या भयणो, दुसरे सुमूर्तीन देव इस्रायल पोरजे कडेन एक आव्हान दवरता आनी तें आव्हान म्हणल्यार जिवीत आनी मरण. जेन्ना तुमी जिवीत विचून काडटलीं तेन्ना देवाचो आशिर्वाद तुमच्या सांगाताक आसतलो. देवान नेमलेल्या जाग्यार तुमी पावतले आनी तुमचें जिवीत सुफोड जातलें हें आव्हान देव मनशाक दिता. जाल्यार शुभ वर्तमानान मोगाच्या भयणो, जेजू आमकां हेंच कळीत करता की कायदे केल्यात ते मनशां पासत, न्हय मनीस कायद्या पासत. जेन्ना आमी जीव वाडयता आनी जीव वाडयता तेन्ना मोगाच्या भयणो आमकां कायदे लागना. थंयसर वर्तता तें म्हणल्यार मोग. आनी हेंच जेजू मोगाच्या भयणो ते आर जाल्ले मनशाक सोनवारा दिसाक, जे दिसाक वावर करूंक जायनासलो, त्या दिसाक जेजू ते मनशाक एक नवें जिवीत दिता. आमच्या जिविताचेर एक धांवती नदर आमी मारुया. आमच्या जिवितान आमी कितें करता काय? जायते फावटी मोगाच्या भयणो आमच्या घराब्यान हो स्वभाव आनी हें धोरण, जेन्ना आमचीं भुरगीं चुकतात, वायट रस्त्यार वतात आनी वायट आपल्या जिवितांत आपणायतात, तेन्ना आमच्या भुरग्यांक आमी शिटकायता. जायते फावटी शिटकावंक आमी फाटीं सरता
आनी असल्या वेळार विचारीत जाल्यार कित्याक तुमी तुमच्या भुरग्यांक शिटकायनात, कित्याक तुमी तुमच्या भुरग्यांक बरो मार्ग दाखयनात, तेन्ना आवय वो बापूय उद्गारता, फादर म्हजो एकलोच भुरगो, जितले फावटी ताका हांव शिटकायतां तो म्हाका भिसरायता, म्हणून हांव जीव दितलों, हांव जीव दितलीं. मोगाच्या भावमिनो, जिवीत हें देवाचें देणें. दिवच जावन आसा दोनी ह्या जिविताचो तूं आनी हांव राखणदार. जर तर जिवीत देवाचें देणें जाल्यार हें देवाचें देणें आमी जोण एकल्यान ओळखून घेवंक गरजेचें, आनी ह्या जिविताचो अर्थ आमच्या जिवितांत समजून घेवंक जावंक जाय आमच्या सगल्यांचो हावेस. जेन्ना हांव म्हज्या जिविताचो अर्थ समजून घेतां, देवान दिलेलें देणें हांव उगडटां आनी नियाळटां, तेन्ना मोगाच्या भुमीनो हांव म्हजें जिवीत सुफोड करूंक पावतां. आनी जेन्ना हांव म्हजें जिवीत सुफोड करतां, तेन्ना दुसऱ्यांचेंय जिवीत हांव सुफोड करूंक सगळीं तोजवीज आनी पावलां मारतां. मानिवंत आग्नेल जल्मताच आसतना कुडींत पिडेत आनी अस्कोत तो जल्मलो, पूण जितलो तो वाडलो पिरायेन आनी जाणवायेन, तेन्ना मोगाच्या भुमीनो हें जिविताचें देणें देवा कडसून घेतलें तें मानिवंत आग्नेलान आपल्या जिवितान ओडकून घेतलें. आनी तेन्ना मोगाच्या भुमीनो मानिवंत आग्नेल सगळीं तोजवीज करता हें आपलें जिवीत देवाक मानतेलें करूंक, आपलें जिवीत एक देवाक गीत कशें उबारूंक. आनी हेंच कितें मोगाच्या भुमीनो आमी पळयता, जेन्ना तो कुमसाराक बसता तेन्ना आपलें जिवीत देवाचें देणें ओळखून घेवन दुसऱ्यांचें जिवीत देवाचें देणें हें ताका समजूंक तो आपलो सगलो प्रयत्न करता. जेन्ना तो सेमिनारीन ओत्मीक गुरू कसो वावुरतालो, तेन्ना आपणाशी हें गियान घेवंक येतल्या भुरग्यांक तांच्या जिविताचो अर्थ तो समजावंक वावुरतालो. आनी हेच पासून मोगाच्या भुमीनो आयज शंबरांनी आनी हजारांनी लोक आमी ताच्या पांयां येता. मानिवंत आग्नेल आपल्याच उतरांनी अशें म्हणटालो, सांताच्या हाडांक पासून मान आसा. वय मोगाच्या भावमिनो, जेन्ना आमचें जिवीत आमी सुफोड करून वावुरता तेन्ना आमच्या जिविताक मान आसा. तर आयज मोगाच्या भुमीनो ह्यो 3 वस्तू आमच्या जिवितांत आमी करूंक गरजेच्यो. पयलीं म्हणल्यार जिवीत हें देवाचें देणें म्हूण ओळखून घेवंक, हें देवान दिलेलें जिवीत उगडून तें नियाळून आमच्या जिवितांत तें आमी सोदून काडूंक ताचो अर्थ. आनी तिसरे सुवातेर म्हजें जिवीत देवाचें देणें हें समजून आनी दुसऱ्याच्या जिविताक मान दिवंक देवाची कृपा आमकां सगल्यांक ह्या मिसांत मागुया. उबी रावया आनी आमची मागणी आमच्या काळजाचे ओत्रेक आमी देवा फुडें घालुया. आमचो जबाब जातलो, जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्तां तुका. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी, यान्निकांनी आनी मोतवाशांनी आपल्या ती भावताच्या चाली वरवीं पयत सोबेचे ओकोन कांबेक जावंक आनी आपले पोरचेचो भावतान तिरावंक तांकां देवाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सदांच देवाचेर पातून पोरचेची सेवा करूंक, भोव करून अशक्तांक, गोरिबांक, आदार नासलेल्या सगल्यांक स्वताची आनी नितीची वाट दाखोवंक बापाचो आदार आनी कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या समाजांत जेन्ना ओनीत चलता व गोरिबांक पिडापीड दिता, आमी आमच्या पवित्र स्नाना दिसा घेतलेली शक्ती जेजूच्या प्रवादी कार्यांत आमी बागेली कशे असले ओनितीचे निशेध मारून पवित्र सोबेचे ओकोन खांबे कशे आमी वावरुच्याक आमकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता हांव तुका. मानिवंत आग्नेलाचे मोजतीन ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांक आमकां सगल्यांक पेकोणी मेळूंक दर एक आमच्या गोऱ्याब्याचेर देवाचो आशिर्वाद आसूंक आनी कितें आमी मागूंक आयल्या तें आमकां फावो जावंक म्हूण भावतान मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता हांव तुका. पाप साहेबान रोमा शारांत बिस्माची परिशोध जाहीर केल्या. तिचे तयारेंत आख्खी पवित्र सभा उर्बेन मिसोल जावन एकचारान आनी बागेलीपणान देवाचें राज परगटणेचो वार अदीक नेटान फुडें वचूंक आनी ती परिशोध पवित्र आत्म्याच्या बळान येशिस्वी जावं म्हूण मागुया.
जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. पिलार संस्थेच्या 370 पाद्रींक आनी 80 आकारणेक आसलेल्या तरणाट्यांक तशेंच ते काम करतात ते सगळ्या लोकां पासत आमी आयज खेरीत भाशेन मागुया. जिविताची रूच तांकां हाडूंक पिलारचे पाद्री वावुरतात. पिलारचे पाद्रींचेर जेजूची शांती आनी मोग आसूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. हें आमी प्रार्थनाव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. तुकाच बापा सोर्व मोचे दिता तुका एकाये. तुकाच वोगता सोर मोचे तुजेच तें कोरकाशेले. मोचे हात घे मोचे पाय घे स्वीकार कोर हांव ताकोशे. तुजो मोहिमो पुरगोट करून शुभ खबर सगल्यांक दिवं. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकाने. तुकाच वोगता सोर मोचे तुजेच तें कोरकाशेले. मोचे सुखे मोचे दुखे तोळमोळे ह्या दिसाचे. भाव भयणाची चाकरी करून खुशालकाय तुजी वांटून. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकाने. तुकाच वोगता सोर मोचे तुजेच तें कोरकाशेले. भयणीनो आनी भावांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सोबेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाड बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी तुजें मरण समरमता. जिव्या बावाडतान तुजें पुनर्जिवनपण परगोडटा. तीर बोरवाशान ताचे मोहिमेवंत येण्यांक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorvespor tu, sorgani संसार बोल्या, तुझ्या वैभवा, उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी, उत्सर्गी, उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय,
उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी 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 तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान धिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट आमी परगटुया सोम्याची सुवामी हो उंडो खाता आनी एका शीतले पियेता तितलेच फावटी तूं वैभवाय येसो आमी तुजें मरण परगटा बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणींची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलोले जे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर्दोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती आनी बागयोन जुजे तिचो पोती बागयोन दोन दुतां आनी चोर काळी तुका मानवल्यान त्या तोगल्यां भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता उदेशी त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन जेजून शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सगलीं धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरवांच्यान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन
सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. कुबोयण्याव घेवंक तुमी आसा थंय सुरूच रावची आनी उबी रावची. आमचे याज्ञीक भाव माद्री भयण्यो ब्रदर्स येवन तुमकां कुंभयण्याव दितली. म्हणटूच कुंभयण्याव घेवंक सोदतात तांणी उबी रावची आनी घेतले उपरांत बसची. जेवणाक येया बाबून खोशी बसात, म्हज्या कुडी रोखतात खुशी दादो सायात. म्हज्या जेवणाक येया बाबून खोशी बसात, म्हज्या कुडी रोखतात खुशी दादो सायात. जेसू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. 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 मुंडो मोडून वाटा जिवान भरून तुमी चुंडो साया दुसऱ्या जिवान भरा. मुंडो मोडून वाटा जिवान भरून वचात तुमी चुंडो साया दुसऱ्या जिवान भरा. जेसू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. जेसू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. म्हजे कुडी वांगडा तुमचे खिळावन दिया. म्हज्या रोगता वांगडा तुमचे पिवूंक दिया. म्हजे कुडी वांगडा तुमचे खिळावन दिया. म्हज्या रोगता वांगडा तुमचे पिवूंक दिया. जेसू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. जेसू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. जेसू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत
जेसू जिवीत तुझे सांदी जिवीत आमचे जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. जेजू लागीं उलोवया. आमच्या जिविताक आनी दुसऱ्याच्याय जिविताक मान दिवंक गोठाय मागुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हें संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागतां. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बसूया. इश्टानो, तुमकां सगल्यांक मायमोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार. तुमी ह्या पवित्र जाग्यार आसतना पाद्रंगलाच्या मुजतीन देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. आयज इश्टानो, आमी खुशाल कित्याक आमचे वडील, संस्थेचे वडील, पवित्र मिसाची भेट ताणें आमचे पासत भेटयलेली आसा. पवित्र मिसाची भेट भेटयलेलो आमचो सर्व वडील फादर सबस्तियान मास्कारेनस, जो जावन आसा सुपिरियर जनरल जी आखी संस्था चलयता. ताच्या सांगाताक आमचे 4 प्रोविन्शियल आनी 1 रिजनल फादर जूड आसा. फादर जूड हांता कोलकाता प्रोविन्साचो प्रोविन्शियल, ताचे सांगाताक ताचे बुद्दिनारूय आसात. आमचो फादर जॉन आसा, दिल्ली प्रोविन्साचो प्रोविन्शियल, ताचे सांगाताक ताचे बुद्दिनारूय आसात. फादर सांतोलीन आमच्या आग्नेल रिजनाचो रिजनल, ताचे सांगाताक ताचे बुद्दिनारूय आसात. फादर मॅथ्यू आमच्या गोंयच्या प्रोविन्साचो प्रोविन्शियल आसा, ताचे बुद्दिनारूय आसात. आनी फादर डायगो मुंबय प्रोविन्साचो प्रोविन्शियल, ताचे सांगाताक ताचे बुद्दिनारूय आसात. म्हणजे आखे संस्थेचे वडील आयज ही मिसाची भेट भेटयलेली आसा. आयज मागुया इश्टनो, कितें भाशेन ते एकठांय जाल्ले आसात. ही भासाभास, ही मिटींग करून देवान तांचेर आनी संस्थेचेर उपोट बेळसावंक घालूं म्हूण मागुया. मोगाड इश्टनो, तुमी घोडे जायतीं जाणां मेवलेल्या उपकारा पासत आयिल्ली आसा देवाक दिनवासूंक. घोडे तुमी तुमची देणी, तुमचे आवडे, तुमचे प्रश्न, तुमची इंतेसांवां, तुमची दुयेसां घेवन आयिल्ली आसात. मोगाड इश्टनो, मागुया, बावार्थान मागुया. कित्याक जेजू म्हणटा, तुज्या बावार्था वरवीं तुजें थारोवण जातलें. आयज ह्याच बावार्थान मागलेले मागणे लाउरा फेर्नांदीस पणजेतान अशें सांगूंक लायता. ती म्हणटा, म्हज्या होड्ड्यान दुखूंक लागलें. हांवें दोतोराक मेवलें तेन्ना दोतोरान बेश्टीस तोंडी म्हूण सांगलें. उपरांत ECG आनी एकोग्राम काडलो. तेन्ना गमलें म्हाका मायल्ड हार्ट एटॅक आयलोलो म्हूण.
दोतोरान एन्जिओग्राफी करची पडटली म्हूण सांगलें. उपरांत हांव पिलार आयलें. बरे कुमसार केले आनी बाबार्थान मानियेंत आग्नेलाक फुडें घालून मागलें. उपरांत हांव म्हजे दुवे बरोबर एन्जिओग्राफी करूंक पुणें गेली. एन्जिओग्राफी करचे आदीं हांवें मानियेंत आग्नेलाच्या फोंडाची माती आजमेताच्या उदकान घालून पियेली आनी बाबार्थान मागोत रावली. एन्जिओग्राफी करतूच म्हजे दोतोर अजाप जाले आनी आमकां सांगलें हार्ट सारकें बरें आसा, कांयच ब्लॉक ना म्हूण. गोंयचे रिपोर्ट दाखयल्ले मायल्ड हार्ट अटॅक आनी पाद्र आग्नेला वरवीं मागून एन्जिओग्राफी सारकी क्लियर आसा. देवाचे अजाप आमचे सवें मानियेंत आग्नेला वरवीं फावो जालें. देवाक आमी दिनवासतांव आनी बेगीनूच आल्तारचो मान फावो जावंक मागतांव. हो इश्टानो, बाबार्थान केलेले मागणे. आयज तुज्या जिवितांत दूख आसा, कोश्ट आसा, प्रश्न आसा, दुयेंसां आसात, बाबार्थ. कित्याक बाबार्थान केलेले मागणे देव झेरूल आयकता. आयज हेच बाबार्थान आमचो बाबार्थ जागोवया, पाद्र आग्नेलाक फुडें घालुया आनी आमची सगळी मागणी उबी रावून ह्या नोवेनाच्या मागण्यांत भाग घेवंक देवाक उबारुया. उबी रावुया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सोर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अडकता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियेंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियेंत आग्नेलाच्या भागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानियेंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदपुरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज बाबार्थान माग. एक कुणाकुशी फावो कर म्हूण विनयता. मानियेंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. उगणीत काकुतीच्या देवा, उगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपोट पडून सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी तुज्या पांयां सोरशी आमी मागतांव. आमी मागतां. व्हडा विस्वासान व्हडा विश्वासान तुजी खुशी तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणांक आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मानियेंत आग्नेलाक मानियेंत आग्नेलाक सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सुबेचे आमचे पवित्र सोबेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणी उदेशी गोड परगोटणी उदेशी मागता. मागता. आमच्या सुमिया आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी. क्रिस्ताचे नावी. आमेन. आमेन. पिडीवंतांच्या मागण्यांत भाग घेवया. एवांजेल रोजार. आमी जी दुयेंत आसात वा आमच्या घरांनी जी आमची आवय बापूय बाबा भयणां दुयेंत आसात वो जाणी तांचे पासत मागूंक लायलेले आसा. इश्टनो उबारात तांकां. हे वेळार घरी आमकां जायतीं जाणां टीव्हीचेर वा युट्यूबाचेर पळयतात. इश्टनो, आमी मागतात तुमचे पासत उबारात तुमची मागणी. ही सगळी मागणी एकठांय करून इश्टनो ह्या पिडीवंताच्या मागण्यांत भाग घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ आनी काकलुतसार बापा, आमच्यो असोगतायो सोसूंक आनी आमच्यो दुख्यो भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतीपणी मागता. ह्या आमच्या पिडीवंत भावा भयणांचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओतम्यांचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय, भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कोश्टां दुखांत ती तुजेर बावाड धरूं आनी तुका ती अणभवूं. हे पुरी बाबा भयणांच्या एकवटान ती सदां काल जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणूं. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव,
बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. रुचणारा स्वर्गा संसाराच्या हृदया बापा मोगाच्या आशेता लाल्योन तुजी परसा altaras man padragnela porvasha korta varda bagoi deva khalsa chita pausalyar tuja murgya liaskari sorga raja Porvashan korta varda bagoi deva kadasa chita pausalyar tuja burgya diaskari sorga raja. इश्टनू आमची फ्री बस सर्वीस आसा पिलार जंक्शन तान